जीविताची देखुना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळयना तुका कदळारी आमी पातयेता तुजे तीर मगळ बाबणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता अल्मावसो दीस आचरण करच्या वखता तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर ह्या संदर्भार विशेष करून मागया आयच्या दिसा विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या कुटुंबांत देवादीन अंतरून गेल्यान त्या सर्व भावार्थी भाव भयणीच्या आत्म्या खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगचेनो सरल्या आमच्या भावार्थ्यांचो उगडास करच्या ह्या बागी दिसा मिसाच्या बलिदानांत वंटेली जावन सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती आमकां देवातय भावार्थ दवरून पुनर्जिवंतपणाक योग्य जाल्ली जिणी यशाल आदारूंक उलो दिता देवान आमकां रचलां आनी ह्या संवसारी पयणार ताचो सांगात आनी आदार तो आमकां बसयता सांगातच जेजूच्या संवसारी मिसांवां मारेपात पुनर्जिवंतपणाचें दायज आमकां बसयलां तर सदांच देवा बापाचेर भावार्थ दवरून जिणी जियोवचे पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तळकाळ जमानान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया कळसांत हांव दुखदन बक्षाणें मागतल्या बक्षाणें दिवच्या तुका बापान धाडला सुमयांक कुळतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताक कुळतकर आमचे गती विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सुमयांक कुळतकर तकली बघून देवाची काकुळत जोडया सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों प्रार्थुया अमर देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा दयेन आमची मागणी आयक मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बळ दिताय तशेंच आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी आमकांय तूं पुनर्जिवंत करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बरवसो आनीक तीरखर आमच्या समयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जणवयच्या पुस्तकांतलें वाचप प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दगड तांकां लागचे नात पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्ल्यांशी दिसली तांचे भायर स्वरूप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळाचार एक सत्यानाश कसो दिसलो पूण ती शांतीन आसात मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिविताचो पूर्ण बरवसो तांकां आसलो थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवे आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें बंगार उज्यान घालून तपासतात तशें ताणें तांकां तपासली आनी होमबली परी तांकां मानून घेतली तांचे जडतेच्या दिसा ती पडजळटली सर्व मदल्यान किटा परी ती धांवतली ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी पडजांचेर राजवट चलयतली आनी
सर्वेस्पोर ससनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पतेतल्या हे सत समजतले आनी ताचेर विश्वास दवरतात ती ताचे सवे मोगान जियेतली. कित्याक ताणें विंचून काडलेल्या कृपा आनी दया लाभतली. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. कोणाक हांवें भिवजाय सर्वेस परस म्हज्या जिविताचो आदार. कोणाक हांवें कांपोंक जाय सर्वेस पर म्हजो सर्वेस्परा तुका उलो मारता म्हाका आय म्हजी दया कर म्हाका जाप दी. तुजे सत्रे मुखार हांव येता तुजे मुखार म्हजे तो सर्वेस por mozo uzvar tos mozo daro सर्वेस por mozo uzvar tos mozo daro. साम पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. आपलें देणें म्हण दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ ओतला. कित्याक आमकां आनीकय कितेंच करूंक सकत नातल्या काळार क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतेस खोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो. एक वर्त्या मनशा पासत मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारय सरलो, पूण नितीवंत मनशा पासत ससारायेन मरूंक कोण तो तयार. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं आतां आमी नितीवंत जाल्या, तर ताचे वरवींच देवाच्या क्रोधांतलीं आमी खंडीत बचाव जावंक पावतल्या. आमी ताचे दुस्मान आसता आपल्या पुताच्या मरणा मारिपात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जिवंत क्रिस्ता मारिपात ताचे तावन आनीकय सळ विशेष तारान जोडतल्या. तितलेंच न्हय, सोम्यान जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां राजी करून घेतिल्ल्या देवातय त्याच क्रिस्ता उदेशी आमी संतोशान भरल्या. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. इस म्हज्या बापाची खुशी म्हणटा सोमी पुताक देखतेल्या आनी सत मानतल्या प्रती एकल्याक सासनीक जिवीत मेळसय
आनी हांव ताका निमाणे दिसा जिवंत उठय तोलो. सर्वेस पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. ते वेळी जेजून लोकांक म्हळें, बापा म्हजे अधीन केल्लें सगळें म्हजे ससी येतलें आनी म्हजे ससी येतल्याक हांव कितेंच पयस करीचो ना. कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही, बगार म्हाका धडलेल्याची खुशी करूं. म्हाका धडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हज्या अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाय, बगार निमाणे दिसा तांकां हांवें जिवंत उठय जाय म्हण. पुताक देखतेल्या आनी सत्मान दिल्ल्या प्रती एकल्याक सासणीक जिवीत मेळत जाय, हिस्स म्हज्या बापाची खुशी. हांवें तांकां निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो. देवाचें उतर. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भुरग्यानो, आज आमी आचरण करचें फेस्त आल्मांचें फेस्त. ह्या साद्या उतरान सांगचें जाल्यार मेल्ल्यांचें फेस्त म्हणटात की ना, मेल्ल्यांचें फेस्त. आज म्हजी माय सरून 3 म्हयने जातात. मेल्ल्यांच्या फेस्ताक तिणें पोळे करचे आसले, करतात की ना. मेल्ल्यांच्या फेस्ताक पोळे करचे. आमचें घर सिमिस्त्री फाटल्यान कळ्ळें गे. मागीर म्हणजे अळे पोळे बत्ता आतां मेल्लीं जणांतल्यान हात घालतात पळय म्हणून. आमी राखोवरोवचें केंचे मेल्लीं हात घालतात गी म्हणून, कळ्ळें गे. थोडी फावटी आमी तसोन रोडोली बरी करून हात घालतले हाडान खंयच्यांत जणांतल्यान. थोडे फावटी उन्नो न्ही अल्टासो उन्नो जाल्लो कायलो तो मागीर दाखोवन दवरताली हाताक. गंदोवनचे हाडले आमी उडास येता. आल्मांचें फेस्त पळय तुमी केल्यात गी, आज केल्यात गी पळय. आतां कोणाक उडास आसा न्ही गे. फाल्यां करूं गी. तांदूळ हाडून दवरना येयला गे, लाविना फाल्यां करूं. कितें जावन दी वर्साक एक पावटी हें फेस्त येता, आल्मांचें फेस्त. आमच्या मलगड्यांचो आमकां उडास काडूंक, मलगड्यां पासत आमकां देवाक अर्गां दिवंक, मलगड्याच्या पोंडासर वचून न्ही तो पोंड सोदून काडूंक पयलें आसा की ना गोत. थोडे फावटी फोन गेल्या उपरांत येवंकूच येना पोंडार लागीं. तो आसा की पळोवंक, आसा जाल्यार तो नितळ करूंक न्ही गे. ताका कांय इल्ली पुलां घालूंक, कांय इल्ली वाती दवरूंक, कांय इल्ली ताचे लागीं बसून मागोवंक. कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी त्या पोंडाक संबंद आसा. संबंद आसा की ना. कित्याक संबंद आसा, त्या पोंडांत म्हज्या मोगाचो व्यक्ती आसा. म्हज्या मोगाचो व्यक्ती आसा म्हणलो बरो असो. त्या पोंडांत तो विशय घेता. उडास काडचो, पास्ट मेमरीज, पयल्या काळाचो उडास काडचो न्ही गे. तो उडास आमच्या काळजा मदींत आसा, तो उडास काडचो. उडास काडणें हें फेस्त संभ्रमचें आनी ह्या व्यक्ती बसोत देवाक अर्गां दिवचें आनी ह्या व्यक्ती बसोत मागचें. अशें केल्ल्यान कितें जाता, अशें केल्ल्यान सर्गींच्या राजांत तीं आमकां पळयतात आनी देवा लागचीं बेसांवां मागून धाडटात. म्हजी व्हडली माई सरून 1-2 वर्सांनी म्हाका एटी सपनांत आयली. व्हडली माई सपनांत आयली. सपनांत येवन म्हाका लागीं तिणें पानपोड विचारली, कळ्ळें. हांवें पानपोड दिली तिका. अशेंच व्हडली माई आयल्या सर्गांत हांव पानपोड दिली. पानपोड दिल्या उपरांत हांवें पोड धाडून दिवना, अशीच दिली. तिणें खाण गेली, म्हाका जोर केलें पोड कित्याक धाडून दिवनाय म्हणून, कळ्ळें गे. हांवें म्हणलें तूं सर्गार गेले न्ही, थंय कांय सेट्ट घालाय कोणा नव्यान
दंताक देखून तुका दडदीची गज ना म्हूण चिंतलें बरो हुशार जाला तूं म्हणाली आनी हांव येता बुता म्हणाली येता तेन्ना एक म्हणाली तूं पदऱ्यार जाताय तूं हां म्हणाली ती तूं पदऱ्यार जाताय म्हजो मेलवी पदऱ्यार जातलो म्हणजे मोगाच्या बाबडी न्हू पळया तिणें म्हणलें स्वप्नांत पूण त्या पासून ती मागताली कोण ना देवा लागीं देखून हांव पदऱ्यार जालां मलगड्यांचो आशिर्वाद मलगड्याचें बेसांव भोव गरजेचें जाकोबाक मेळ्ळेलें इसाकाचें बेसांव आख्ख्या 12 कुळयांक राज करूंक शकलें अब्रामाक मेळ्ळेलें तें देवाचें बेसांव सर्व जनांगांक बवार्थ्याचो बापूय करूंक शकलें तशेंच मलगड्याचें बेसांव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सर बळवंत करूंक शकता म्हणलें सत आमी विसरूंक नजो एक मनीस मेलो पवित्रंबाच्या सुवातेक गेलो आनी ससनाचो विशय तुका म्हणून दोन मुठी एक मूठ माती घाली आमी आयलो सगळें संपतलें म्हूण चिंतलें संपदूंक ना मरण गेल्ल्या व्यक्ती थंय आनी म्हजे थंय संबंद जिवो आसा मरण गेल्ल्या व्यक्ती थंय आनी म्हजे थंय तो संबंद आजुनी आसा तवड उडास केल्ल्यान ती सर्गीचे बेसांवां ती आमचेर मागोवन धाडटात आमी संत भक्ता लागीं मागता गे मागता गिना पण निवले ना संत भक्ता लागीं मागनात गे मागता संत भक्ता लागीं मागता ताची मजत मागता आमच्या मेल्ल्या पुर्वजांची मजत मागता आमी मागता मागसे कित्याक ती सर्गाच्या राजांत आसा देखून संत भक्ताची परब आमी ह्या घेता कित्याक ती सर्गाच्या राजांत आसा आलतरीचो स्थानमान मेळोना जावंक बरो पूण ते सर्गीच्या राजांत आसात देखून तांची मजत मागची भोव गरजेची आनी ती आमकां बेसांवां मागोवन धाडटात देखून काजराच्या वेळार व्हंकलेक ह्या न्हवऱ्याक रोस पुसतना न्ही मलगडी बेसांवां मागोवन धाडून दीत म्हणून मागतात आमची मलगडी खंडीत बेसांवां मागोवन धाडटात देखून हो दीस आमी संभ्रमता युरोपाच्या थोड्या गांवांनी युकेंदांनी पुरा गेल्यार ह्या आल्मांच्या फेस्ताक वारीदा भजन आचरण करतात वारीदा भजन हर एक आंगडी कशें आमकां दिपावळीक गोड दिपां मेळटात क्रिस्मसाक नखेत्रां मेळटात तशेंच थंय पुरा मेल्ल्यांची कट्टी मेळटात कट्टी म्हळ्यार कितें मास्क मेळटात नमुन्याचे मास्क मेळटात सगळो लोक घालून मास्क घाल संभ्रम चलयता आमी गेल्यार बेजे म्हणून पळोवंक तांकां पुरा राती पुरा येताना घाल पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आयच्या पयल्या वचपांत जाणवायाच्या पुस्तकांत आमी आयकलें जाणवायाच्या पुस्तकांत आयच्या पयल्या वचपांत कितें प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात कसले दगद तांकां लागचे नात पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यान तशीं दिसलीं तरी सर्गीच्या रासांत ती देवा सवर आसात प्रामाणीक आत्मे कोण ते प्रामाणीक आत्मे आपूण दुर्मळी म्हूण जाणा आसात ते आत्मे पेल्या पासून रुदान करतात ते आत्मे नितळ मनाचे ते आत्मे शांती पासून वावुरतात ते आत्मे निती पासून दगदणी सोगतात ते आत्मे ते प्रामाणीक ते देवाच्या हातांत आसात देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी प्रामाणीक जाता तेन्ना आमकांय तें सर्गीचें सूख मेळटा म्हणलें सद्देवाचें उतर आमकां दिता देखून सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तसो म्हजो थारोक त्या उजवाडा सरशी हांव येता उजवाडाची जाता जर तर अप्रामाणीक मनीस हांव जाता अप्रामाणीक हांव फुडें जियेता म्हजें जिवीत अंधकाराचें जाता आनी तें जातालें रडणे आनी दांत कितलोनी देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत सान पावलो बोवापूर बॅन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो विवरिता कितें म्हणटा सान पावलो आयच्या दुसऱ्या वचपांत तो म्हणटा आमी वेगवेगळे कुडीक केदाळा गुलामपणांतली सुटका मेळत म्हणून आमच्या कुडीकी अत्रेगून आसा
ह्या काळार आमी देवाची भुरगीं कित्याक आमकां मेळ्ळलो आत्मो आमच्या गुलामपणाच्या भियाबरी जिवनान भरलेले आमकां तो आत्मो स्वताच्या जिविताक व्हरून पायता तो आत्मो आमकां देवाची भुरगीं करता आपल्या बळान अब्बा म्हणजे बापा म्हूण आमकां उलो मारीशें करता हो देवाचो आत्मो म्हजें तें आसा हो देवाचो आत्मो देवा ते फाटी वेतलो देवा ते रास करतलो आनी देवाची बेसांवां जोडूंक म्हाका आनी म्हज्या संवसाराक धाडूंक दिवंक शकतलो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून आयच्या सुवातेन जेजू म्हणटा म्हजे आदीन केल्लें सगळें म्हजे ससी येतलें म्हजे ससी येतल्याक हांव पयस करिसो ना ल्हानपणार आमकां हांगासर पवित्र स्नान दितात न्ही गे ताच्या उपरांत भुरग्यां व्हरून खंय दवरतात आल्तारीर दवरतात भुरग्याक व्हरून आल्तारीर दवरतात ल्हानपणान आल्तारीर दवरल्या उपरांत भुरग्याक आल्तारीर दवरल्या उपरांत ताका तें समर्पण करतात आनी ताच्या उपरांत ताची मोदरगी कुटुंबाची कोणी उखलून व्हरतात कित्याक तो संदेश आमी देवाक समर्पीत करचें आमचें भुरगें आनी सगळें ताचें भवार्थी जिवीत सोम्याच्या पासलेंत सोम्याच्या मोगांत सोम्याच्या सगळ्या त्या बळेपणान चलतलें देखून आमी समर्पीत दिवचो म्हणटा म्हजे ससी येतल्याक कितेंकच हांव पयस करिसो ना कित्याक हांव आयलां सर्गींत हांव देंवोन आयलां म्हजी कुशी करूंक न्ही बगा दडलेल्याची कुशी करूंक कसली दडलेल्याची कुशी म्हज्या हातीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें उगडायनाय सगळ्यांक सास्तीक जिवीत मेळत जंय येस म्हज्या बापाची कुशी देखून हांव आयलां पातक्यांक सोदूंक आयलां पातक्यांक सांडून गेल्ल्यांक सोदूंक हांव आयलां देखून पातकी जी न्ही सांडा बरी खबर सदमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां म्हणलो संदेश जेजू आमकां दिता देखून आज आमी सोम्याची भुरगीं देवाच्या उतराकाल जियेता देवाच्या उतराकाल आमचें जिवीत रुता करता आमी प्रामाणीक जाता आमचे भितर आत्मो आसा तो देवातान आयिल्लो आत्मो आमी वळखून घेता आनी त्या प्रमाणे जियोंक आमी फुडें सरता जाल्यार आमी सोम्याची जावंक शकतले आमी बेगीनच वेळ मेकळी जावचें ना आनी कितेंच आमी सोम्यात पयस सरची ना मेल्या उपरांत पुनर्जीवनपण आसा म्हणून आमी बरोवंक घेना आमच्या प्रकृतींत आमी जियेता प्रकृतींत जायते बियाळे आसात आसा की ना बियाळो जायतो आसा खंयचोय बियाळो जीव आसलेडेच खंय ताका मुंगो येताय तरनो आसतनांत तरणे पोक केदळाई किर्लताय तरणे मुट्टे आसात केदळाय किर्लता ती ना तरनो आंबो किर्लताय ना पळया एक आंबो रुकार पिकलो जाल्यार तो सकला पडटा न्ही सकला पडलेलो आंबो सगळो जिवीत रूख चिंता आंब्याचें सगळें जिवीत जालें आनी पडलेलो आंबो कुसोन गेलो फार ताची भायर पडली ती सुकोवन गेली खंयी वाऱ्याक उबली खंय एका बोल्यान पडली मातयेंत पडली कुसली मातयेंत सारें जालें न्ही पावस आयलो कांय उदक पडलें थोड्या तेंपान थंय परत एक मुंगो त्या पारीक आयलो परत एक मुंगो त्या काजूच्या बियेक आयलो पण देखून जितून म्हणलें मातयेन पडोन मरोन गेल्ले करीत परत जीव उठचो ना गोवाचो खण खंयचोय बियाळो तो मरोन मातयेन पडोन कुसोन मेल्ले करीत परत जीव उठचो ना आमी तशेंच आमी मातयेन पडोन मेल्ले करीस परत जीव उठचें ना सेमिस्त्रेंत आमी जीव उठतना पूण आमचो आत्मो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आत्मो आसा पळय आत्मो तो देवाचो आयिल्लो जेन्ना आत्मो आमच्या कुडींतलो भायर सरता तो देवा समेस फाटी वता कित्याक म्हळ्यार ही कूड आमी सांडल्या आदावन आनी येवें ताच्या पयल्या पातका वरवीं ही कूड सांडल्या ही अपवित्र केल्या कूड ती पवित्र न्ही जर तर ही कूड पवित्र जाल्ली जाल्यार कसोच मातयेंतलो किडो ही कूड खावंक शकती ना जेजू बरी मरये बरी पूण ही कूड अपवित्र देखून ती कुसोन वता पूण भितरलो आत्मो जीव उरता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो सर्गीच्या रासांत थंयसर आसा पूण आमी पंडा लागीं वेता मागणें करता त्या भावा खातीर भयणी खातीर मागता कित्याक तो संबंद आसा संबंद आत्मो दोळ्यांक दिसना पूण तो पोंड दिसता रितो पोंड आसा थंयसर तो दिसता
त्या रित्या पोंडाचो उडास आमकां येता त्या पोंडान न्हिदिल्ल्या व्यक्तीचो उडास येता त्या व्यक्ती खातीर मागता हांव आनी सर्गी आसा तो आत्मो आमकां बापाची बेसांवां धाडून दिता देखून हे आल्मोंचें फेस्त आमी आचरण करतना देवाचें उतर कितें म्हणटा तुमी बरवशान जिया बरवसो कितेंकच निराशी करिना आमी बरवशान जियेता पळया आमचें पैन बावतिस्मा वेळार सुरू जालां ताच्या उपरांत मुंदासून वेता आनी तें अखेर पर्यंत केदाळा मरता आमी गुतूना तरणाटपणी मरोंक पुरो उतर प्रायर मरोंक पुरो मातारी जावन मरोंक पुरो पिडा येवन वळवळ मरोंक पुरो वा सट्ट करून आमी मरोंक पुरो गुतूना आमकां कशें मरता म्हणून पूण आमी मरता एक दीस खंडीत पूण आमी बरवशान जियेता बरवशान जियेता कित्याक म्हळ्यार मरण येता म्हूण आमी भिवचें न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकलेय जियेत आसतना आमी पुनर्जीवन आसा सर्गीचें जिवीत आसा त्या सर्गीच्या जिविताक आमी वेता म्हणल्यार त्या अत्रेगान आमचें मेट काडटा आमी आमचें पैन करता आमी अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी एक बरवशाची यात्रिका म्हळ्यार खंय वचूंक बैसरल्या आमी यात्रिका म्हळ्यार खंय सरू आमी यात्रिका म्हणोजे जाल्यार आमी एका पैना बैसरेचे एका पुणतळाक न्ही गे वेलंकाणी बैसरल्या जाल्यार आमी यात्रिका वेलंकाणी वेची यात्रिका वेलाकन्नूर बैसरल्या जाल्यार वेलाकन्नूर वेची यात्रिका आमी यात्रिका पयणारी आमी हांगासर भुमीक पडल्या दीस तावन मरा पर्यंत पयणारी संवसारी जिवितांत पयणारी खंय वचोंक सर्गीच्या राजाक वचोंक पयणारी आमी ह्या सर्गीच्या राजा कुशीन आमी समकता तें पैन आमी करता देखून ह्या पैना वेळार पिडा येवं दी कस्त्यां दी अनवरां येवं दी आमी चिंतूंक जाय आमकां एक दीस मरण आसा हे मरणा उपरांत आमी जीव उरता देखून प्रामाणीक मनीस हांवें जावंक जाय देवाच्या भक्तीचो देवाच्या नितीचो देवाच्या मोगाचो मनीस हांवें जावंक जाय ताच्या पावलांनी हांवें चलोवंक जाय आनी खंडीत तो मुकूट म्हाका मेळटलो म्हणलो बरवसो आमकां हें फेस्त दिता देखून ह्या बरवशान जिवंक आयच्या दिसा हें फेस्त आमकां उलो दिता दुसऱ्यान आयचें फेस्त आमकां कितें करता मलगड्यांचो उडास काडूं मरोन गेल्ल्या आमच्या मलगड्यांचो उडास काडूं थोड्या मलगड्यांक आमच्या कुटुंबा सद्यांक मलगड्यांक आनी परत मरण पावल्यांत थोडी बडी बेजाराय आसूंक पुरो संवसारी जिवितांत तरी आमकां बाय बरें करूंक ना ती मल्यांत जावंक पुरो पूण तांचो उडास काडया तांचे जावन कांय ना कांय इल्लें बरेंपण आमकां जालां वा दूख आमकां मेळ्ळां सोम्या समर्पया तांचे बसत मागया मलगड्याचो उडास काडया साध्य जाल्यार तांच्या पंडला घेया मागया आमी आनी खंडीत सोमी तांकां सासणाचो विशय दितलो तिसऱ्यान आमी संवसारांत सुमकोन आसां बरोवशान सुमकोन आसां प्रामाणीक जावया देवाच्या मोगाचे पेल्याचे सेवेचे मनीस जावया आनी सासणाचे जिवी जोडचे दिशेन मेटां काडूंक जायची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. उबी रावया त्रेका देवते आसलो बाबा तो सारया सगळीं सांगता सतमंता देवाक सर्वदेवरा बापाक सर्गान विधिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या गिल्यास्पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्रत्म्या गर्भे संभोवलो अवकार मर्यादान जल्मलो 5 विलांनी कोसस दे ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो तेका निके बेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्वदेवता देवा बापाच्या उजव्या बसला हेंदान शिव्यानी मेल्ल्यान ती वर्सबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रात्म्या कथोलिक सभे भक्तांचो एकता हतकाचे मुक्सणे कुडीचे जिवनपण सस्ताचे जिवीत आमेन. ह्या शुभवार्तान ह्या सुविश्वासान आमची मागणी आमची गरजो सर्गींच्या त्रिएका देवाच्या पांयांतळा समर्पया. मोगाळा बापा वावर्ताचे वाडवळेन मुखेलपण घेवचे पवित्र सभेक वडील पाप सेबाक बिस्पांक याजकांक आनी सोर धर्मिकांक तुज्या गोपान सांबाळ सदांच तांचे जिणी सशणीक जिविताचे संगतीची जाणवाय दिवं ते करसितना तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बरोवन राख आनी सांबाळ म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोर आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी आपल्या स्वंत फायद्याचे चिंता साडून लोकांच्या जिवितांत बरेपण करच्याक आनी देशाच्या उदरगतेर निस्वार्थीपणी वावुरच्याक तांकां तूं प्रेरीत कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजेंतल्या सोर बावर्ती लोकांनी पवित्र पुस्तकाच्या उतराचेर आदारीत जावन जिणी जीव करपा लाबय सशणीक जिविताचो शेवट मतीन धरून सदां तुका मानता तसले जिणी जीव तांकां फावो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजेच्या सर इवजणांनी भावार्थाची समजणी सारक्या रितीन स्वीकार करून सदांच तुका मानवून जियोव तशेंच तांच्या पुडारात विशीं मेठान तांकां नासतना तुजे कुशे कालती मान घाल
जियोंक तांकां आदार दी म्हणून मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या विविध जाग्यांनी सेवा दिवच्या आमच्या मिशनरी भाऊ भयणींनी आपणाक धाडलेल्या जाग्यांनी सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगटोवंक तांकां सर्वांक तुज्या मोगान बर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बाबरी हजर जाल्ल्या आमकां सर्वांक क्रिस्ताच्या मेठांनी सोमकोवंक कृपा लाभय. जेजूचें पुनर्जिवंतपण आमच्या जिविताचो शेवट जावन स्विकार करूंक आमकां तूं प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. एकडी बोर आमचे खासगी गरजां खातीर मागया. आमच्या कुटुंबां देवतीन जाल्ल्या सन्यास उगडास करया. आमचे संगी आसून आतां सर्गीच्या रासांत आसात ते आमचे सर्व भाव भयणी उगडास करया. तांचे आत्मे खातीर मागया. सर्गीन जावन ती आमचे बसोत बाबाची भरपूर आशिर्वाद म्हाका दंडो दी म्हूण मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या मुखारूच जाल्ली आमची मागणी दीन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा. अलगडीन तुवें आमकां दिल्लें वर्तें देणें तें मानून घेवन तांचो उगडास काडूंक तांचे आत्म्या वसत मागोवंक आयचो दीस तुवें फोव केलाय. त्या पासून तुका आमी दिन वाचता. आजुनी पयणार आमी आसा. बरोवसाची यात्रेक कशें समकता हांव. बरोवसो साडिनासतना नितीवंतपणाच्या जिविता मुखांत्र तुज्या मोगाचे आनी पेल्याच्या सेवेन भरलेल्या जिविता मुखांत्र सस्ताचें दायज जोडूंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जीवन मोचे सोमिया होते देणे म्हाका संवसारिया भयणा जाहीर करे बलिदान. जीवन मोचे सोमिया होते देणे म्हाका संवसारिया भयणा जाहीर करे बलिदान. बाकी जिणे मोचे देणा भेटोवंक कशे उदार काडीस बाबा तुजे विस्तार दर्या सारके. उदार काडीस बाबा तुजे विस्तार दर्या सारके. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव कनवळ्या बापा आमच्या देवा आमचे पासत जेजू खुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हे आपले अगणित मोगाचें समर्पण तूं आमकां ह्या वेदीर नव्यान करता. तांतू आमी तुका भक्तीन एकवटता आनी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक ताच्या वैभवान दयेन घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सजनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळी आमी मरना जावच्या जेजू आपूण एकलोच मरोंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासनाक आमी समेस जियेवच्या ताणें एकल्यान सबलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दळबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता.
संसार भरला तुझ्या वैभवा उजगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी एका ताका जय उजगी तुका जय जय बहु पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता बाबरी न हुंडा आणि वाईन असले जेजूचे मांस आणि रगत बदलची पवित्र आत्म्याची बहु पवित्र घडी या घडी किती मागतो खंडीत आम्ही घेत आहोत मरून गेले आमच्या भाऊ बहिणी सोडास काढी यांना जत्म्या खातीर मागता आसतना आमचे जिवीत प्रामाणीक जायशे मागे बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळे अपवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत आपले सुकुशेने कस्टमरान ससूंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्ती कराराचें रगत पदकाचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बवडतसो गुट परगटुया Kursani pura jivan bonavarvi tuve apna sodlai somiya saracha sodvotara amchi sodvotkar बाबा जेजूच्या मरणा सोनी पुनर्जीवन पुनर्स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि उच्चिमित सोंडो आणि सोडोवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां वकिली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारग सेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमचो गुडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूर्त कर तांकां तुजे इस्तगादी दंतलेल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाच्या माया संगती ती सुपती भगवान जुजे भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी ते मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुगांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडोंदराची आज्ञा मतीन दवर सरी ससनाच्या जिविताच्या बरोवशान जियेतले आमकां जाणवयाच्या मार्गान चलोवंक प्रामाणीकपणाच्या मार्गान वाटेन समकोवंक जाय शिकुरपा देणी मागोवन सुमयेन शिकलेले मागणे सांगात मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशी आमची बदकां मोगोस आनी आमकां तळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार देखुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांत ते सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं
तुमचे सोवे आसो माया मगर सगुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आई जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्त ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयली. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका फोवना पूण तुजे कसोत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका सस्ताच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुजे कांटी आमकां उठो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकांनी सजावन आसा वासयल्या गांवाक गोंयान करता तुज्या दारान बागेता तुजी ससाय मागता यात्रिकांनी सजावन आसा वासयल्या गांवाक गोंयान करता तुज्या दारान बागेता तुजी ससाय मागता सोम्या आमी समेस्तल्या ती तुमी आमकां कश्टान चलवून गेल्या वासता लाभय शांती आता यात्रिकांनी सजावन आसा वासयल्या गांवाक गोंयान करता तुज्या दारान बागेता तुजी ससाय मागता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ दयाळ बापा जेजूच्या मरणाने पुन्हा जिवानपणाचो संस्कार आमी आतां संभ्रमला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक सासनाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार बागी बरगोसो जेजू मोसो रुकारे कास्या आनंदासो सर्गादाची बादेवासो ताच्याच रक्तांतून नितळ केलो हे मोचे गायन मोची आशा वर्णूंक तारोका हर एक दिसा हे मोचे गायन मोची आशा वर्णूंक तारोका हर एक दिसा मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरे आशीर्वादी नमान बाळोक जेजू आशीर्वादी रोजारी साहेबिनी आमकां बसत विनंती कर. सगळी संगता
बगीन क्रिस्ताचे कृपेन इरोम कामचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भक्तीन मी सांगवाटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तां अभिनंदन. देव बरें करूं. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तांक देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. मोगाचे न्हू रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुणशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुणशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.